आयज आम कोण कोण पावली महाराष्ट्रा आनी कितको ते मागीर मुखार ब्लॉगां सांगता. सो आम बायसोली आराम बरो वचपाक कित्याक आमगे इंटर्नशीप आसलोली हॉलिडे. हांव नको कित्याक ते बट शिवोले जायते रस्ते बंद आसलोले आनी आमी 1 वरान पावपा आसलो ते 2 वरान पावले. कित्याक कोण एशोस म्हणटालो आनी कोण तेशोस म्हणटालो. मागीर आम वाट दिली आनी आम पावले आरांबोल आनी मागीर हे बेकरी आमी च्या मारया म्हळें. बरें पोट भरलें. मागीर हे बोयां सांगिल्लें की आम बरी प्लेस दाखोवया हिंगा. आनी कोण कोण प्लेस दाखयता आम बॉर्डरीचेर पावले आनी सोमते पावले महाराष्ट्रा. हिंगा आमगे पयलो स्टॉप आसलो म्हणटा तें शिरोडा बीच आनी आमकां दिसती पड एक घोडो आनी एक ऊट आनी उठा चोयल्यार दिसतालें तो कांय जेल ना येस म्हूण. तेगे बाबड्यागे गॅस सिलिंडर बी काबार जालो आसतलो. आनी तें जायन मागीर आमगे सेकंड स्टॉप आसलोलें रेडी फोर्ट. हिंगा व्यू चॅक करून जिवा बरें जालें आनी 2-3 फोटो काडे आनी मागीर आम गेले सोमतेच जेवपाक. रेस्टॉरंटा व्यू बरो आसलो बट जेवण सारकें तिको फोग. आतां हांव नको तुम नॉर्था लोक चड तिको खाता ह्यो सावथा लोक चड गोडे खाताय तीं. तेशें आम जेयले आनी मागीर आम भायसरले तिराकोल फोर्ट चोवपाक आनी हिंगा आसलोली एक ब्युटिफूल सेंट एंटनी चर्च. आनी मागीर आम दोली फेरी पोतून वचपा आरांबोल. फेरीचेर देंवन थिंगा आसलो म्हाका आम दुसरे कंट्री पावल म्हूण. आनी वोगोत काणसतना आम सोमते गेले आरांबोल बिचीचेर कित्याक आमगे लास्ट स्टॉप आसलो स्वीट वॉटर लेक. हिंगा सगलीं बायल लोक आसलोली आनी म्हाका आमी गोंयकार आसलो म्हूण. आनी हांवें म्हणलें फॉरेन स्वीट वॉटर लेक जाल्यार चॅक करया म्हूण. चोवपाक गेलें हारें उदक मरे बाबा. नांव चेंज करपा तेमी. तो दोंगर चोड मागीर आम सोमते पावले आमगे बायका कडेन कित्याक आमकां वचपा जाय आसलो घरा. मूज पासत मातशें मागाय तें तिको आयलें तें म्हाका फाल बरें जावपा ना म्हण तें. ओके, गूड नायट.